प्रॉब्लेम काले हांगा प्रॉब्लेम फाउंडेशन एक पिल्लाराची हांगा गेला सकयल आमकां बेन दिसतालें पळयतना एक बांय कोंडुरले बरें तितलें आळाक गेला पोंदाक गेला जिबेचो जेजू दुसरें काळजाचो जेजू क्रिस्त मोगाच्या भावांनी भयणीनो लिनींग टावर ऑफ पिसा आयकलां गे तुमी खंय आसा तें सांगा पळया खंयच्या देशांत आसा लिनींग टावर ऑफ पिसा पिझ्झा न्ही पिझ्झा हांगा सकयल मेळटा पिसा खंय आसा युरोपाक गेल्ले आनी पळयलां गी इटली खंय करेक्ट इटलींत हे लिनींग टावर ऑफ पिसा म्हणल्यार एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड थंयसर आसा 1974 इटालियन फामाद आर्किटेक्ट ताचें नांव बोनानो पिसानो ताणें ह्या आर्किटेक्चरचें डिजायन करून तांणी थंयसर हें केलें आनी कॅथेड्रलाच्या लागीं बांदूंक तांणी स्टार्ट केलें बांदता बांदतानाच तांकां अजाप जालें हें नीटेचें तोर वांगडा येता 185 फीट पूण तांच्यार तें नीट करूंक जावना स्ट्रेट करूंक जावना तें आज मुसरी लीन जावन आसा अशें एका कुशीन वालो लीन जावन आसा आतां ताचे उपरांत आमी तें पुरो पळयतना आमकां थोडी सवालां विचार येता म्हणल्यार कालें प्रॉब्लेम म्हणून वॉट वॉज द प्रॉब्लेम कितें तें तोर वांगटे जावन तो उरलां कित्याक तांकां स्ट्रेट करूंक जावना कितें प्रॉब्लेम डिजायनाचें प्रॉब्लेम गी कामागारांचें म्हळ्यार कामाचें प्रॉब्लेम गी इंटिरियर डिजायनाचे प्रॉब्लेम गी तें खंयचेंय न्हय तें सगळें सारकें आसा पूण प्रॉब्लेम काल जालें त्या पिसा सगळें सिटी मार्शी लांडा वयरा रेल्वेच्या वयर बांदून हाडली सिटी ती रेल्वे वयर बांदून हाडली सिटी त्या देखून ती रेल्वेचे माती जाल्ल्यान मार्शी लँड जाल्ल्यान ते तांचे ते वॉल स्ट्रेट जावंक जावना म्हणून ते सांगतात हांगा प्रॉब्लेम कालें हांगा प्रॉब्लेम फाउंडेशन तांणी आणखी डीपर वच येतालें मस्त डीपर वच पूण हांगात हें बिल्डींग बांदतना 1991 हय हांव पास जालो 1991 एक पिल्लाराची हांगा गेला सकयल आमकां बेन दिसतालें पळयतना एक बांय कोंडुरले बरें तितलें आळाक गेलां पोंदाक गेलां त्या देखून बरें करून हें रावलां पूण थंयसर तांणी तशें करूं ना म्हूण दिसता तांणी मोरलेस कितें करूंक जाता तें केलें आनी तें लिनींग टावर वॉल आज मुसेरी आसा सो बेजीक प्रॉब्लेम हांगा आमकां पळोवंक मेळटा ह्या पिसा टावरांत पुअर फाउंडेशन तांचें फाउंडेशन बरें नातलें त्या देखून तें आज मुसेरी तशेंच उरलां हांगासर जेजू आमकां आज 2 तरांची घरां बांदलेल्या घराचें उदाहरणें दिता आनी ताचे पयलें आयचे वाचपां आमकां बरेंकन सांगतात जेजू बरेंकन सांगता कोण म्हाका सोम्या सोम्या आमी सदांय सोम्या सोम्या येता म्हणचें एक आमी जिबेचो जेजू दुसरें काळजाचो जेजू सबार पोटी आमची जिणी जिबेच्या जेजूचेर
आसा. जिबेच्यो जेजू म्हळ्यार आंगात जेजू. आमच्या जिवितांत जिबेर मात्र जेजू. जिबेच्या भितर म्हळ्यार खंय काळजांत जेजू ना. गोतू ना म्हज्या जिवितांत हांव सांगचें, आमच्या सगळ्यांच्या जिवितांत तशेंच साबार फावटी जेजू तो बायलान मात्र उरता, तो भितरल्यान वसना. ताका लागून आमचें जिवीत थोडे फावटी कश्टाचें जाता. केवल गरज पडटना आमी जेजूचो उडास करता. जिबेचो मागणें आमी करता. जेजूचो खरो अनुभव आमकां ना. वी डोंट हॅव एक्सपिरियन्स. क्रिस्ताचें शिकोवन पाळूंक जायना. जेजू म्हणटा न्ही आयचे वाचपांत, क्रिस्ताचे संबंध एक रेवेर बांदलेल्या घरा बरी जाला. कश्ट निरासपण येताना जेजूचेर आमचो भावार्थ आमी सांडटा, दवरना. आतां दुसरो काळजाचो जेजू. पयलो जेजू रेवेर बांदलेल्या हेड्डा बरी म्हळ्यार जिबेचो जेजू, जिबेर मात आसता. आतां काळजाचो जेजू, खरो मोग. केदाळ आमी एकामेकाचो खरो मोग करता, थंयसर तो जेजू आमच्या काळजार आसता. ताच्या मोगाक मोग आमी साकला, ताचो अनुभव आमकां जाला. हो संबंध कडपर बांदलेल्या घरा बरी. तितले आमी स्ट्रॉंग जावन आसता. कितेंय जावन कितेंय येवन आमी आमचें जिवीत त्या जेजूचे वयर फोकस करनासता. कश्ट निरासपण येताना जेजूचेर आमचो भावार्थ धड करता आमी. ताका लागून जेजू हें सोमास आमकां आनीक बरें कळ्ळें जें जाल्यार समजत जाल्यार चॅप्टर 5 जेजून बरें करून सांगलां. दोंगरा वयलो प्रसंग आतां हांव आज मुसेर तो प्रसंग आज खबर करता. जेजू आज खबर करता. थंयसर बरें करून म्हणटा कोण जेजूची खुशी करतात म्हणून, देवाची खुशी कोण करता म्हणून. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणां आसात ती कितलीं बागी, सर्गींचे राज्य तांचे. रुदान करतात ती कितलीं बागी. म्हणजे कोणा पासून रुदान करतात? दुसऱ्यां पासून. देव तांकां बुजयतलो. सादी बळी कितलीं बागी, पृथ्वी जातली तांची दायज. देवाची खुशी करूंक बुकयतात आनी ताण येतात ती कितलीं बागी, ती दोशी जातली. दया दाखयतात ती कितलीं बागी. हें पुरा ही बागयो आमच्या जिवितांत जाय जाल्यार आमकां जेजूचे वयर अखंड भरवोसो आसचो. अब्रामा बरी, मोइजे बरी, प्रवादियां बरी, सांता भक्तां बरी आनी आमची आसात. आमची मालगाडी आसात, आमच्या भाऊ भयणी आसात थोडी. ह्या तांचें जिवीत एका खटपाच्या वयर बांदल्या बरी. नितळ मनाची कितली बागी. नितळ मनांनी पुरो आसा जाल्यार तूं देव तांच्या आमच्या जिवितांत आसाचे. देव तांकां पळोवंक मेळटलो. नितळ मनाची कितलीं बागी, देव तांकां पळोवंक मेळटलो. कितलें कश्ट येवं दी, देव तांच्या जिवितांत आसतलो. समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितलीं बागी, तांकां देवाची भुरगीं म्हणटलीं. तशें जेजू म्हणटा परतून 5व्या अध्यायांत मीठ, आमी मिठा भाशेन जियेचे म्हणून, आमी उजवाडा भाशेन जियेचे म्हणून. आनी मुखार वचून सांगता पूण जो कोण नियमां पाळटा आनी हेरांकी पाळूंक शिकयता ताका सर्गींच्या राज्यांत वर्त म्हणून लेखतले. देखून हांव तुमकां सांगता, शास्त्री आनी फारिसांवांचे धर्म दिश्टी प्रास तुमची धर्म दिश्टी चड बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गींच्या राज्यांत रिक्षानात. आनी रागा विशयान जेजू उलयता. देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक वयताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हणून तुका उड्डास येता तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वच आनी ताचे भावा कडेन, तुज्या भावा कडेन राजी जा. उपरांत फाटीं येवन तुजी काणीक तूं भेटय. प्रद्वारा विशयान उलयता. तुजो उजवो दोळो तुका पदकाक व्हरता जाल्यार तो कुंकून काड, कुंकून काड. लग्ना विशयांत उलयता जेजू. पूण
हांव तुमकां सांगता व्याभिचारा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय कारणान आपल्या बायलेक सोडटा तो हर एकलो ती प्रदवरीन जावंक कारण जाता आनी जो कोण अशें सोडलेल्या लागीं लग्न जाता तो ही प्रदवार आदारता. फर्माना विशयांत जेजू शिकयता. पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां, सपूत घालनाकात, सपूत घालून दिल्लें उतर मोडिनाका आनी सरेस्पूर मुखार आण घालून बसयल्लें फारीक कर. पूण हांव तुमकां सांगता सपूत घाल्लोच न्हय, आकाशाच्या नांवान सपूत घालिनाकात, कित्याक देवाचें सिंहासन तें. भुमीचेर सपूत घालिनाकात, कित्याक देवाचें पांयाची मोणय ती. परपणा विशयांत जेजू उलयता. दोळ्याक दोळो आनी दांताक दांत अशें सांगिल्लें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता तुका वायट करतल्याक आड रावनाका. कोणी तुज्या उजव्या पोल्याक थपड मारीत जाल्यार घुंवोवन तुजो धवो पोलोय ताका दाखय. कोणी तुज्या धगल्या खातीर तुजेर धावो मांडीत जाल्यार तुजो शेळोय ताका व्हरूंक सोड. दुस्मानाचो मोग करच्या विशयांत जेजू शिकयता. अशें सांगिल्लें तुमी आयकलां, तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेश कर. पूण हांव तुमकां सांगता तुमचो दुस्मानाचो मोग करा. ही परत जेजून दोंगरा वयर दिल्ल्या सरमावांत आज आयचे म्हणसर तो आखेर करता आनी आमकां सांगता आमी केदळा देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आमी आळवड आमी तें हाडटावंगी, तेदळ आमचें जिवीत एक बरें जाता आनी संतोशाचें जाता म्हूण जेजू आमकां आज शिकयता.